दर्यान येरादारी करपी जहाजांतल्यान व्हांवून येवपी तेल काडपा खातीर बंदर कप्तान खात्यान सुमार 4 कोटी 18 लाख खर्च करून नवीन मशीन हाडला। ताचे बंदर कप्तान खात्याचो मंत्री मायकल लोबोच्या हस्तुकीं उक्तावण केला। पणजी महापालिकेचो महापौर मडकयकार, आदलो महापौर चोपडेकार, कप्तान ब्रागांजा, सचिव आनी हेर मानेस्त उक्तावणा वेळार हजर आसले। खूब पयलींच्यान बंदर कप्तान खातें मागणी करताले, तांची मागणी आयज पुराय जाल्या अशें मंत्री लोबो उलयलो। It will be stationed at Britona, and whenever we receive a call that there is a oil spill, this vessel will immediately go with another vessel to fill in the oil, and we will get the oil to the shore and send it for treatment or other facilities. In the rivers we sometimes see oil spills because of various reasons. Sometimes barges sink. अशे oil spill आमका main inside at the mouth of the river वचून मेवता, म्हणजे where the ocean starts. So whenever we get a distress call of oil spillage, shipwreck जाता, म्हणजे खंय तरी बुडपाची आहा जाल्यार इमिडिएटली तितली ऑयल काडप, स्पील जाल्यार पळय ती ऑयल काडप, हे एनवायरमेंटाक खंय तरी डिग्रेड जावंक पारना, म्हणजे आमचो दर्या पोल्यूट जावंक पारना, ह्या खातीर ही वेसल हाडलेली आहा। आनी एकदां आमचो कॅप्टन जो आहा ताका हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता, तेजे आख्खे टिमीक कॉंग्रॅच्युलेट करता, कित्याक ही वेसल म्हाका दिसता कितली वर्सांचो डिमांड आसलो, फायनली रेडी जाल्ली आहा। आमी आतां निकतें इनॉग्रेशन केल्लें आहा। मांदवी काम आहा, मांदवीचेर आमकां बार्जी दिसना, नाजाल्यार मांदवी रिवरांतसून बार्जी मिनटाक एक वयताली। दर्यार येवपी तेलकट गजाली काडून दर्यादेग नितळ दवरपा खातीर असल्या मशिनाची गरज आसली अशें महापौर मडकयकार उलयलो। जी ऑयल सदांच वयर दर्याचेर येता ती सदांच डेंजरस आसता, आनी ही ऑयल कलेक्शना खातीर ही जी वेसल ही हाडल्या, ही बाब मायकल बाबाच्या आयडियेन आमी पळयता। मायकल बाब आज गोंया खातीर कितकेशेच काम, म्हणजे गोंयचे ट्युरिस्टा खातीर, ट्युरिजम जे लोक ट्युरिस्ट येता, लाखांनी ट्युरिस्ट गोंयान येता, तांकां आमचें गोंय जे सुंदर गोंय आसा, सुंदर गोंय सुंदर दिसूंक जाय लोकांक, दिसपाचो तो प्रयत्न करता। आनी हे कठीण काम आसा, व्हेरी व्हडले जॉब, हो जॉब ते बरे भशेन करता। गार्बेज तेंच्यांनी नवे नवे आयडिया गार्बेजीच्या कलेक्शनाक हाडल्या, गार्बेज ट्रिटमेंट करपाची आयडिया हाडल्या, आनी हितून जी गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आसा म्हाका दिसता हो सगळो हळू सुटावो जातलो अशें आमकां दिसता। कित्याक तेज्या बरोबर ज्यो आयडिया, ज्यो लेटेस्ट टॅक्निका बरोबर आसा, जे आमचे आतां तुमी पळयलां मडगांव प्रॉब्लेम, आमचो पणजे प्रॉब्लेम, बायगणी प्लांट जावपाचो आसा, प्लस तेणे जे कलांगूट तेणे जो प्लांट घातला तो एक आदर्श। आमी खूबशे जाण आमकां विजीट करता आनी पळयता आमी की लोक हांगा येता आनी विचारता तुमचो सालिगांव प्लांट खंय आसा काय म्हणून। सालिगांव प्लांट पळोवपाक ते वता आनी ते वचून दुसऱ्या आपल्या हितून वचून आपल्या स्टेटीन वचून सांगता की वन ऑफ द बेस्ट प्लांट सालिगांव घातला। हेजे सगळे क्रेडीट एक्चुअली हेका वता, आमचे मायकल बाबाक वता।